उभी राहूया. प्राणम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रस्त्याला. काकुळ तुझे दाग, जीवित तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी सगळी, तू सर्वेस बदली. वणूक आमच्या जायला, पदवी तुझी होती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रस्त्याला. काकुळ तुझे दाग, जीवित तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. आज आमी भगवंत फिलीप नेरीची परब आचरिता. तो फ्लॉरेन्सांत इटलींत जल्मलो. तो तरणाटो आसतना लोकांची सेवा करूंक प्रत्येक जावन रोमाक आयिल्ल्या त्या पिलग्रिम्सांची सेवा करूंक म्हणून रोमाक आयलो. 12 वर्सां ह्या सेवेंत ताणें करशिल्ल्या उपरांत ताका हेरांनी सांगलें, तुजें जिवीत संपूर्ण क्रिस्ताक दिवन याजक जावन ही सेवा चड बऱ्या तरान तुवें दिव्येत म्हणून. अशें याजक जालो आनी याजकपणांत ताची प्रधान 3 कामां जावन आसलीं. कुंभसारांत बसून लोकांची पदकां बुगसोवची, दुबळ्यांची धाकट्यांची सेवा करची आनी तरणाट्यांक देवाची वळख दाखोवन दिवची. अशें इगर्जेंत तो एक सांत आनी तसो उपकार आमी आटयता. आमच्या जिवितांत आमी हेरांक बरें करूंक प्रयत्न करया. केल्ल्या पदकांची दुखधर्ण देवा कडचें मोक्षाने मागून आमची मनां काळजां नितळ करया. मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया. ओम पदकी सोपतीदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां सोमका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बोध दयाळ आनी मोवाळ बापा, तुझ्या भगवंता फिलीप नेरीच्या जिणयेंत तुझे पवित्र आयसो आनी मोगाचो प्रकाश तुवें फंकलोय.
तुझ्या देवीक मोगाची ऊब ताणे हेरांक दिली, ताचे भाशेन आमच्या भाव भयणीक संतोष भरीत करूंक तुझे नांव वाखाणूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अग्रिपराय आनी बेर्निस कुवार सेझाराक पावली. ती पेस्तुसाक मेळूंक गेली. तांकां साबार दीस पर्यंत थंय रावूंक पडले. ह्या संदर्भात पेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा पेलिक्सान बंदेत दवरलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवाच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवाक म्हणले तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागले. पूण कोणायकी त्यासवादी उजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीन विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पसत ते हांगा येयल्या वेळार हांवें कांय गडाय केली ना. बागार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताजे विरोधी ताजे भोंवतणी उबे आसले तरी ते म्हणटले म्हूण हांव चिंतून आसलो. तशेले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशयान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयान ताजे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. यो जेजू मोन पावल्लो म्हूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराचो संगती कशी इत्यार्थ करचो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचून आनी थंय ताजी दयाक्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती उजीर जाता पर्यंत आपणाक कार्याकाल दवरचे म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती शशी दंड दिसत हांगासर तो कार्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचे उतर हे देवाचे श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी आनी ताचें सर उपकार केदींच विसरनाका. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रास मोळप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आशा आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या थंय. उदेन तांणी आसता जितलें एकामेकाक पयस आसात तितल्या पयस आमची पातकां आमचे तांव तो कान उडयता. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय थावन सर्वांचेर आपली राजवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवीदार बुडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. हालेलुया 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 हालेलुया. तो पवित्र आत्मो तुमकां सरसंगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर तुमच्या उडासाक हाडतलो. हालेलुया हालेलुया
Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सोबे असो. जो आमप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोवळ जेवण जाताच जेजू शिमाव पेद्र लागीं विचारी लागलो, शिमाव, जुआंच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय समया हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे बोटी तो विचारी, शिमाव, जुआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रोन जाप दिली, वय समया हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे बोटी विचारले, शिमाव, जुआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तो म्हजो मोग करताय गी म्हूण तिसरे बोटी विचारले आयकून पेद्रोक मनांत दुखले. पेद्रून ताका म्हळें, समया, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार धरतलोय, तोड दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रो देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताका ताणें म्हळें, म्हजो फाटलाव कर. देवाचे उतरये. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू तिसरे बोटी ताच्या आपोस्तलांक भेटता. आतां थोडे आपोस्तल पयले दारां तांपोवन भितर आसले आतां भायर येतात आनी तांचे आदलें काम, मासली पागचें काम ते सुरू करतात. आनी सगळी रात ते वावुरतात. आनी सकाळीं उजवाडटना एक परकी मनीस थंयसर येता आनी विचारता, मासली आसा गी? साबार जण दर्याच्या तडीक वेतात. प्रत्येक जण बोट लागीं येताना मासली मोलाक घेवंक, कित्याक ते मासली धरण फाटी येतात ते इकताले. आनी ते म्हणाले कांयच मेळोना. आनी त्या वेळार वो परकी मनीस सांगता, तुमच्या उजव्या कुशीक जाळ घाला आनी तुमकां थंयसर मासली मेळटली. मासली खंय मेळटा? तडीर मेळना, सडावत गुंड उदकांत मेळटा. थंय पुरा सगळी रात ते काम करना फाटी येताले. आनी ह्या परकी मनशाची ती ताणें सांगलें आयकून जाळ घालतात. आनी जाळ घाल्ल्याक्षण पवित्र पुस्तक सांगता 150 मासल्यो भरून जाळांत जाळ ओडूंक तांकां जायनाटलें. 150 म्हळ्यार 100 तरांच्यो मासल्यो त्या जाळांत आसल्यो. आनी त्या दाळा जुआंव सांगता, वो खंडी जावन जेजूस. आनी तडीर येता आसतना तांकां तो ब्रेकफास्ट तयार करता. आनी तांकां कोणाकी धैर्य नातलें तूं कोण म्हणून विचारूंक. तांकां कळीत आसलें वस्तू क्रिस्त म्हणून. आनी जेवण जाताच जेजू 3 सवालां पेद्रोक विचारता. उरल्यांक न्ही, पेद्रोक विचारता. कसलीं सवालां? मोगा विशयंत, ताच्या मिसावा विशयंत,
ताणें ताका नेगार केल्ल्या विशयी त्या विशयी न्हय. तुवें गेत्सेमनी मळ्यांत थंयसर आसतना सांगलें म्हाका हांव मेल्यार तुजो सांगात हांव सोडचो ना, तुका हांव साक्ष दितलो. आनी त्याच रातीन 3 बटी ताणें नेगार केलें. हांव ताका वळखोंकच वळखना, सोपत घालो ताणें हांव जेजूक वळखोंकच वळखना, ताची वळखच म्हाका ना म्हणून. 3 वर्सां तसो पाटलाव करन, हर एका संगतींनी पाटलावदारी जावन, हर एका संगतींनी पार्टनर जावन जेजूचे मिसां मुंद आसून व्हरता म्हणून सांगलो हो पेद्रू म्हाका वळख ना. देखून जेजू ताका 3 सवालां विचारता, तूं खरेपणी म्हजो मोग करताय गे. त्या 3 सवालांत 3 अर्थ आसात. पयलो अर्थ, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हळ्यार तुजी मासली, तुजें जाळ, तुजें घर, तुजी बायल, तुजे भुरगे, तुजे सोर संगती आजच्या की प्रास तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी पेद्रू सांगता, भय हांव तुजो मोग करता म्हूण. आनी दुसरें सवाल ताचे जाय, तूं म्हजो पाटलाव करताय, म्हाका 3 बटी तुवें नेगार केलाय, आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुका सर्गाची आनी संवसाराची सावी दिता, इगजमतीचो अधिकार तुका दिता, पातक्यांक बोगसूंचें तें देणें तुका दिता. तूं तयार आसाय गे, तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी तो सांगता, वय म्हज्या शिड्यांक तूं सरय, म्हळ्यार सगळ्या लोकांची तुवें जतन घेजय आनी तांकां तुवें बापास अशें व्हरजय. ती तुजी नैस पदवी बगार तुजी सेवा तुवें संपूर्ण तरान तुजें सगळें जिवीतच तुवें क्रिस्ता खातीर दिवंक आसा. तूं तयार आसाय? तो म्हणटा, वय. पूण तितल्यारच आखे जायना. तिसरें सवाल, तेंचो सवाल, पेद्रू जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो निजाकी मोग करताय गे. आनी त्या वेळार पेद्रू गळगड्यान रडलो आनी म्हणालो, सोम्या तूं सगळें जाणाय, हांवें कितें तुका केलें, कितें हांवें उसारलें तें सगळें तूं जाणाय. हांव खंडीत जावन तुजो मोग करता. तशें म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवच्या खातीर ताणें क्रुसाचें मरण सोंसूंक आसलें, ताका तूं तयार आसाय गे म्हूण. आनी कितें घडलें? इतलें पुरो उलयल्लो सांब पेद्रू. पयलें नेगार केलें, पुना जिवन जाल्लो जेजू ताका भेटता, ताका धैर्य दिता, बोळ दिता, ताका अधिकार दिता. ताचे उपरांत पेद्रूक रोमाक बेलें, ताका क्रुसाचें मरण ताणें सोंसूं जाय आसलें. त्या वेळार एका राती तो रोमा धांवता, ह्या क्रुसाच्या मरणा धांवन तो पयस वेता. आनी ते दाळा जेजू ताका भेटता आनी पेद्रू ताका विचारता, को वादीस दोमिने, सोम्या तूं खंय येताय? कालिस्तो म्हणलें एक कॅटेगम्स आसा, थंयसर एक इगज बांदल्या, थंयसर जेजू सांब पेद्रूक भेटलो. आनी जेजू ताका सांगता, हांव रोमाक येता, परतून म्हाका ते कुसांवच्या खातीर. आनी ते आयकलेंच पेद्रू फाटीं परता आनीक रोमाक बेता. आनी ताका कुसायतना तो सांगता, हांव पावोनय, कुर्साचें मन म्हजे पांय वयर करन, म्हजी तकली सकला करन म्हाका कुसाया म्हूण. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाचो वो संदेश सुलाभ आयसो न्हय, उतरान आमी सांगता. पूण केदाळा आमी खरेपणी मोग करी जाय ते कश्टांचे. थंयसर वर्तो त्याग आसा. जर तर असलो मोग घोव बायलां मदें एका समाजींत, एका कुटुंबांत आसा, संपूर्ण आपणाक त्याग करून दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावरचें, क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे, ताच्या मौल्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करचे. तशें केल्यार, तशें करी जाय जाल्यार आमी वर्तो त्याग करी जाय. तो त्याग केल्यार
थंयसर आमी क्रिस्तचे मिसांव संपूर्ण करता. आमच्या जिवितांत क्रिस्तची कृपा, ताची देणी, ताची बेसमान जोडून घेता आनी सर्गीचे राज आमचे जावन पावता. तर आज या जेजूच्या मोगाच्या उपदेशा विशयी नियाळ करतना आमच्या काळजांत क्रिस्तचो मोग वाडोवंक आनी तो आमच्या कुटुंबांत वांटूंक, आमच्या शेजारा आमी गेल्ले कडेन तो वांटूंक आमी प्रयत्न करया. तसो क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. बापा, हे वाकण्याचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी बेगेवंत फिलिपाच्या देखीन संतोश भरीत काळजान तुज्या नांवाचे महिमेक आनी पेल्याच्या सेवेक जीव करसूंक आमकां तयार कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सवकणी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचोवंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फिलीप नेरी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपणाचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वसलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. त्याच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नी कराराची हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा सगुण पगोटोया. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivan zala. Oh Bhavarta sugun, ami pergarta, Jesu novyanye tolo. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक दी आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांचे ते आमच्या भाव भयणीचे काकोत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या फुजोळीत म्हाका मोड पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाच्या माये संगती, भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मबता, भगवान फिलीप नेरी आनी सर्व काळी तुका म्हणल्यार सगळ्या भक्तां बरोबर स्वसंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदा बापा सबंदांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुनंदराचे आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवश्यान आदारितल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशेपणाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ बहिणीनो वचन आसा पुनः जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बागी. तुमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थया. भो मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या जिवना वरवीं करीत दुस्काय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजाची भूक वाडय. जशें ह्या जिवनाच्या बळान बगेवन पिलीप नेरीन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण साकोवंक दिली, तशें निस्वार्थी सेवेन हेरांक कुडीन आनी आत्म्यान संतोष भरीत करूंक आमकां कृपा दी आनी ससनाक तुजो संतोष भोगूंक पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर्पदविदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. उसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे मोडूकार. काळजा येची सुचा
Achiam usonecha Mohan Sabesasya Angka Sadunaka Mohan Sabesasya Angka Sadunaka Bonita, bonita, Jesucia, Dio Carsa, bonita, bonita, Jesucia, Dio Carsa. Mukar putra sobe, angkat muria shiwadi angkat. Bagaimana suci orang-orang tercela, आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पंथाचे आणि भूमिकेत निमंत्रण हवी. आमेन.